सरकारान खाजगीकरणाचो सपाटो लायला। भलायकी सेवा दिवप हे सरकारचे घटनेन सांगलेले कर्तव्य। लोकांक वखदा आणि दोतोर फुकट मेळपाक जाय। देखून हॉस्पिटलांच्या खाजगीकरणाक आम्ही खर विरोध करतात। सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी ह्या सिटीजन फोरमान मागला। गोयचे भलायकी सेवेची तांणी कर्नाटक कारवारच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाकडेन तुळा केली। ती हॉस्पिटलां कशे तरेन चलतात, तांचो स्टँडर्ड कितें आसा तो गोयच्या मुख्यमंत्र्यान मुजरत करून पळोवचो सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी ह्या सिटीजन फोरमान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक आवाहन केला। काळो कोट घालून कोण तरी येता आणि तुमकां बॅग दिता म्हणून तुम्ही आख्खें हॉस्पिटल ताच्या ताब्यात दिवप, दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लेम्स फॉर द पीपल। हेल्थ केअर म्हणटा ते अफोर्डेबल आसपाक जाय। हेल्थ केअर म्हणटा ते लोकांक सोपेपणे मेळपाक जाय, फ्री मेळपाक जाय। जेन्ना एक नागरीक जल्मान येता हो गव्हर्नमेंटाचो कायदो आणि ड्युटी ते हेल्थ केअर म्हणटा ते लोकांक भलायकी त्या लोकांची सांबाळपाक। तुम्ही खुबशे प्रायव्हेटायझेशनां केल्लीच आसा। 108 सर्व्हिस तुम्ही प्रायव्हेटाक दिल्ली आसा, सिक्युरिटी सर्व्हिस तुम्ही प्रायव्हेटाक दिल्ली आसा, क्लिनिंग सर्व्हिसीस तुम्ही प्रायव्हेटाक दिल्ली आसा। अशें करून खुबशे तुम्ही बारीक बारीक प्रायव्हेटायज करताच, पण मेन जे हेल्थ केअर आसा, दोतोर आणि वखदां आणि जे काही फॅसिलिटीज असतात त्यो प्रायव्हेट करपाचेर आमचो निषेध आणि आम्ही ते ऑपोज करतले। हांगा आमच्या शेजाऱ्याक कारवार डिस्ट्रिक्ट आसा आणि बेलगांव डिस्ट्रिक्ट आसा। त्या दोन्ही वाठारांनी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलां पळय म्हणटा तांणी डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजीस उबारल्या थंय, एक 2016 एक 2017। आणि हांगा जर प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेज हाडपाची जाली जाल्यार कितें परिणाम जातलो तो हाजे वयल्यान कळटा। तांणी आपली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलां गव्हर्नमेंट करून उडयली, मेडिकल कॉलेजीस करून उडयल्यो, जाका लागून थंयच्या स्थानीक भुरग्यांक 150 सुमार भुरग्यांक मेडिकल सीट मेळटा। प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेज हाडली जाल्यार एक कॅपिटेशन फी ताणें सांगला ते भशेन घेतलेच आणि आमकां एक कोडा सुद्दां दवरचे ना तितून। ह्या कित्याक सांगचें दिसता, कित्याक तो म्हणटा की सीएम वचून कर्नाटकान उलयता म्हणून। कर्नाटकान हांगा लागींच ताणें वचून पळोवचें बेलगांव डिस्ट्रिक्ट आणि कारवार डिस्ट्रिक्टा भितर कश्यो चलता ते मेडिकल कॉलेजीस। प्रायव्हेटायझेशनाचे जे निमित्त घेऊन आयला पळय, ह्या दक्षिण गोंयचे काणकोण श्रीमंत आहा, केपें श्रीमंत आसा, सांगे श्रीमंत आसा, आमचो लोक श्रीमंत आहा। दीज आर द तालुकाज वेर मोर दॅन 30-40% लोक बॅकवर्ड शेड्यूल्ड ट्रायब कम्युनिटीचे। आणि तुम्ही हे मेजर हॉस्पिटल जे आसा हांगचे ते जर प्रायव्हेटायज केले जाल्यार ह्या गरीब लोकांक पावतलो कोण? हांगा थोडी प्रायव्हेट हॉस्पिटल आहा पळय, थोडी हांव ना म्हणना प्रायव्हेट हॉस्पिटल जाय, बिकॉज देर आर पीपल ऑल्सो हू कॅन अफोर्ड। पण प्रायव्हेट हॉस्पिटला भितर एकदा काय हार्ट अटॅक आयले म्हणजे प्रायव्हेट हॉस्पिटलां व्हेल्लो तो बरो जालो, पण जेन्ना ताका बील दिली पळय ताका आनी सिव्हियर हार्ट अटॅक आयला तो थंय गेलो मागीर। येदी व्हडली बिलां ह्या प्रायव्हेट हॉस्पिटलाची असतात आणि ती आमसारख्या गरीब मनशाक परवडपाची ना, गोंयच्या जनतेक परवडपाची ना। तेन्ना सुज्ञास अधिक सांगणे न लगे ही एक बरी फामाद मराठीतल्यान म्हण आसा। आमगे जो चीफ मिनिस्टर आहा तो थंय कन्नड बी उलयतली, ताका मातशी मराठी बी समजूंक दी म्हणलें थंय वचून कर्नाटकाक। आणि बेसिकली तो मराठा हातूंत भितर बरो आहा, मराठी हातूंत भितर। सो ताका हें सांगता हांव, सुज्ञास अधिक सांगणे न लगे। तुका आमी आज जे सांगता पळय ते निमणे, हाजी नंतर कृती करून दाखयतले आमी। गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, जवाहर बर्वे आणि संगीता ओली।